जेजू आयच्या शिव वर्तमानान आपल्या शिसांक तो सांगता, जेन्ना हांव म्हज्या बापायशी परत वेतलो तेन्ना तुमच्या जिवितान जायते त्रास, कोश्ट आनी दूख येतले. आनी मागीर तो तांकां सांगता आनी बासावणी दिता आनी म्हणटा, भियेनाका, भियेनाका, हांव तुमच्या सांगाता आसतलो. Don't be afraid, I am with you. आनी मागीर तो तांकां एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल आयच्या शिव वर्तमानान तो सांगता आनी म्हणटा, एक गोरबेज ओस्तोरी आपल्या भुरग्याक जल्म दितोच ती आपल्या कोश्ट आनी दूख विसरता आनी ती खुशाल बरीत जाता, खुशाल जाता. तशेंच आमी देवाचेर विस्वास दवरल्यार, भावात दवरल्यार जेजू आमची काळजां संतोश बरीत करतलो, खुशाल करतलो. प्रितीच्या इश्टानो, आमच्या जिवितांत जायते जायते त्रास, कोश्ट आनी दूख येता. तुमच्याय जिवितांत, आमच्याय जिवितांत जायते त्रास आनी कोश्ट दूख येता. पिडा येता, पिडेंत आमी पडटा. घोरच्यांचें मरण येता तेन्ना आमी दुखी जाता. घोव आपल्या बायलेचें आयकना, बायल आपल्या घोवाचें आयकना, वो भुरगीं आवय बापायचें आयकना, पयशे पावना देसबेस करूंक घरांत, आनी त्याच वेळार आमी न्हू दुखांत आसता. आमकां राग येता, आमकां भिरांत येता, आमी दुखी जाता, आमी रडटा. आनी त्याच वेळार जेजू म्हणटा, म्हज्या सांगाता रावात, म्हज्या सांगाता रावात, एक सुरी रावनाकात, म्हज्या सांगाता रावात, हांव तुमच्या सांगाता रावतलो.